दिवचल शारात बेकायदेशीरपणाने रस्त्या कुशीक चलपी नुस्तें विकपाच्या वेवसायाचेर आतां आळाबंद येवपाची शक्यताय आसा. दिवचल शारांतल्या कांय ठरावीक सुवातींचेर कांय नुस्तेकार रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकताले. ह्या नुस्तेकारांकडेन दर दिसा रातच्या वेळार नुस्तें घेवपाक खवय्ये गर्दी करताले. हे गर्देक लागून ह्या रस्त्यांचेर येरादारीक आडमेळ निर्माण जाताली. एखाद्रे वेळार अपघात जावपाची भिरांत आशिल्ली. ह्या नुस्तेकारां आड पालिके कडेन कागाळी आयले उपरांत पालिकेन ताची दखल घेवन बेकायदेशीरपणान रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपी नुस्तेकारां आड मोहीम हातांत घेतल्या अशी माहिती दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिली. हाचे फुडें जर नुस्तेकारांनी परत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार तांचे आड खर म्हळ्यार दंडात्मक कारवाय जातली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम